हॅलो एवरीवन, म्हजें नांव स्टीव फ्रँकी वारेला आनी तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता आनी कविताचें नांव शेमाय शेपायचो कुंवराव। माय जायत म्हजी चड मोगाची, पूण शेमाय म्हजी सगल्याच्याकीन आवडीची। पाय जायत घराचो एक गोठ खांबो, पूण शेपायच्याकीन मोगाचो आनीक म्हाका कोण मेवचो। माय रागान म्हाका मारूंक जायत आयली, शेमाय आपल्या पालवान रोकडीच म्हाका लिपोई। झुजो ती म्हजे खातीर जावन एक शिपाई, म्हाका ती एक कुंवर कसो सांबाळी। शेपाय म्हजो कोणागेरी फुंगसांक वचत तरी, आपलो वांटो बोल्सान घालून म्हाका लू हाडी। म्हाका गाडी विमानान भोवूंक कुशालकाय लागोना तितली, जितली शेपायच्या हांदार उमेदीन हांव भोवों करून घोडा गाडी। शेमाय शेपाय म्हजे बरोबर आयज ना तरी, तांची जाणवायची उतरां म्हज्या काळजार किल्लोल्या बऱ्या रुखा पोरी। स्वर्गार्थान देवान आज संवसारान धाडल्या जाल्यारी, पाखटे दिसोना जायत, पूण शेमाय शेपायच्या रुपण्यान आसतली ती। Thank you very much for listening.